गोंयच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आयज टिका उत्सव सुरू जाला। पणजे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भलायकी केंद्रांत येवन बुस्टर डोस घेतलो। कोरोना महामारीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कोरोना आडचे वासीन सगळ्यांनी घेवपाक जाय। आयच्या टिका उत्सवांतल्यान फ्रंटलायन वर्कर्स तशेंच 60 वर्सां पिरायेच्या नागरिकांक बुस्टर डोस दिवपाक सुरवात जाल्या। चालू केल्ले आसा बुस्टर डोस दिवपाक आनी म्हाका तरी दिसता की आयज आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री एकमेव अशे देश आहा जे खंय आमी फ्री वॅक्सिनेशन आमी दिता आमच्या जनतेक। आनी इंडिया इज लेड बाय एग्जाम्पल। आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की जशें आमी पळयता की थोडे डेली आमी पळयता की मातसो ग्राफ वाडपाक चल्ल्या, म्हणून म्हाका दिसता लोकांनी जे एलिजिबल आहा ते बुस्टर वॅक्सिनेशन घेवपाची गरज आहा। आनी त्याच बरोबर हांवें पयर सांगलें, ट्विटराचेर सांगलें की सगळ्या गोष्टी सरकार सांगपाची गरज ना। सगळ्या गोष्टी आमी स्वता आमचो जो अनुभव हा गेल्या 3 वर्सां लोकांनी पब्लीक प्लेसीसान गेल्यार मास्क घालपाची गरज आहा, सोशल डिस्टन्सिंग ह्यो नॉर्म्स आयज हांवें पयर बी सांगलें, विमानान गेल्यार कंपल्सरी तुमकां मास्क घालपाची गरज आहा। पूण ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय। गोवा ट्युरिजम राज्य असल्या कारणान आनी आमचे आरोग्य डिपार्टमेंट आमचे हे DHS एकदम बरें काम करता। आनी जे कितें सोयी सुविधा जाय आमी जे आमचे टार्गेट दवरला बुस्टर शॉटाक एलिजिबिलिटी जे आहा, आमी जे खंय कमी पडटा ते लोकांक फोन मारून बी तांकां आपोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो। म्हणजे ते एलिजिबल जे आमचे सेगमेंट आहा तांकां योग्य तरेचे आमी फेसिलिटी पावयतले इंजेक्शन बुस्टर घेवपाक आनी कंपल्सरी लोकांनी घेवपाची गरज आहा। आज आमी अर्बन हेल्थ सेंटर पणजे आसा आनी आज आमी आमचे सगळे सेंटरांनी टिका उत्सव सुरू केला। हाजे पयलीं आमी हर घर दस्ता आनी घरांनी वचून लोकांक वॅक्सिनेशन दिलां। त्या भायर आमी तुमच्याच माध्यमांतल्यान सांगलां की वॅक्सिनेशन सामकी इम्पॉर्टंट आसा टू प्रिवेंट आनी कितें इन्फेक्शन्स ऑर मोर वेव्स ऑर कशें आसा तें। आनी प्रत्येक जाणान आपलें कशें एंटायटलमेंट आसा तशी वॅक्सीन घेवपाचें। आज तुमी पळयलें आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणेन वॅक्सीन घेतलें अँड ही हॅज लेड वॉट ही वॉज एंटायटल्ड टू अँड ही हॅज लेड बाय एग्जाम्पल। आमी इतली वॅक्सिनां दिल्या अजून पर्यंत काय कसले सायड इफेक्ट्स रिपोर्टेड ना। सो परत म्हजी विनंती आसा की जून पयलीं आतां केसी मातशो वाडटा कमी जाता वेळ येतलो कांय सांगूं शकना, पूण आमचे कडेन एकच हत्यार आसा आनी तें म्हळ्यार वॅक्सिनेशन। ताची कसलीच सायड इफेक्ट्स चडशी रिपोर्ट जावं ना आनी प्रत्येक जाणान वॅक्सीन घेवपाचें आनी सुरक्षीत रावपाचें।